नमस्कार. आयच्या ब्रेकवरात तुमकां सगळ्याक येवकार. परत एक फावट सगळ्याचे उपकार मानता जो उपाट प्रतिसाद तुम्ही ह्या कार्यावळीक दितात तो, आणि म्हणून आमकांय मातशी उर्बा येता की दर दिसा ही कार्यावळ घेवन तुमचे म्हऱ्या येवपाक. विशय दिसान दीस गंभीर जायत आसात. काल आमी तर संसदेतले विशय घेतले, विधानसभेतले विशय घेतले आनी ताजेर भासाभास केली. आज इंटरेस्टिंग आसा. आज आमी हातूंतली असेंब्लीतले विशय तर घेतातच, त्याच बरोबर आज कॅबिनेटय जाल्या. थंय कांय मेजर डिसिजन्स जाल्या, तीय आमी समजून घेतले आनी थंयच्यान मुखार वतले. आमचे बरोबर आसात आमचे लौकीक बाब शिलकार, जोयल बाब आफोन्सो आनी पांडुरंग बाब गांवकार. लौकीक, कॅबिनेटा वयल्यान सुरवात करया. बाकीचे विशय तर खूब इंटरेस्टिंग आसात आज असेंब्लीतले, बट कॅबिनेटाक आज कितें जालें, अशें कितें इंटरेस्टिंग आशिल्लें जाका लागून आज आमी हो ब्रेकार ह्या कॅबिनेटा वयल्यान सुरवात करतात. प्रमोद, कॅबिनेट जी असेंब्ली टायम आसा ती इम्पॉर्टंट आसता, कारण थंय बिलां जी हावजान येतली तेंची अप्रुवलां आसता. फाटीं कॅबिनेट जाल्ली तितूंतली थोडी बिलां जाल्ली ती एक्चुली हितून येवना, हावजान अजून ती बिलां टेबल जाल्ली ना. हितून TCBचे थोडेशे एमेंडमेंट आसले. ग्रावंड वॉटराचे जो पयलीं CMन स्टेटमेंट केल्लो की जे बोरवेल इलिगली मारता ते 10 लाख पर्यंत तांकां फायन घालपाचे. IPB जे सिंगल विंडो IPBचो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचो एक्ट आसा तितून एमेंडमेंट. मागीर एक पंचायतीचो आसलो, तितून पंचायतीचे न्यू कायदे आमचे जे 3 लॉज लायल्या तेजे भितर ते एडजस्टमेंटेंची सेक्शन एकोमोडेट करप असले बी आसले. हे जाले फाटले. पण आयची जी कॅबिनेट आसली तशीच इम्पॉर्टंट आसली. आयज एक डिसिजन जालें जे मायनिंग जे एम्पॅनलमेंट ऑफ एजन्सीज टू कंडक्ट डम्प प्रोफायल क्वॉन्टिटी एंड क्वॉलिटी ते एजन्सी हें करपा खातीर. आनी 2 नवी बिलां आयच्या कॅबिनेटान दिल्ली. एक ते द गोवा व्हेरिफिकेशन ऑफ टेनंट बिल, नवें बिल. तितूंच्यो गजाली हरशी आतां पुलीस व्हेरिफिकेशन करता पळय ते कायद्याच्या स्वरुपान एक वेगळ्या एक्टाच्या स्वरुपान हाडटा ते. थंय जो आपले घराचो आपले प्रॉपर्टी भाड्याक दिता जाल्यार तेंच्यांनी कितें कितें प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय, कशें रिकॉर्ड मेंटेन करून दवरपाक जाय, कितें भानगडी जाली जाल्यार तांकां फायन आहा अप टू 10,000 मेरेन. गव्हर्मेंट खंयच्या ऑथॉरिटीक जबाबदारी दिवंक शकता व्हेरिफिकेशन कर म्हणून, असले पावर्स आशिल्ले बील आहा. तेजे बरोबर आनी एक बील येता जे लँड ग्रॅबिंगाच्यो ज्यो गजाली आमी उलयता, आनी तितून मागीर CM सदांच म्हणटालो नो मॅन्स लँड आहा ती सरकाराची जावं जाय म्हणून. एक ते कायद्याचें नांवूय तशेंच आहा, गोवा एस्टेट फॉरफिचर बोना विकासीयस अशें कितें तरी एक्ट. मातशें डिफिकल्ट अशें नांव आहा. आनी तितून सरकाराक पावर येता, कोण जर एक मनीस भायर पडलो आनी तेज्या फाटल्यान लिगल हेर ना जाल्यार तेजे प्रोसिडींग्स कशें जातले ते, अश्यो खंयच्यो जमनी म्हणजे प्रॉपर्टी म्हणजे फक्त जमनी न्हू, फ्लॅट आसूं शकता, दुकान आसूं शकता, कितें आसपाक शकता, तेजे कितें व्हॅल्युएबल हें आसपाक शकता. हे सगल्यो गजाली. ताका मागीर प्रोसिजर कितें आसतलो. प्रोसिजर म्हणजे पयलीं तेजें हें करप, प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करप, खरेंच तेका लिगल हेर ना काय कितें, ही सगळी इन्क्वायरी करून मागीर तितूनय मेळना जाल्यार तेजें पब्लिकेशन एक ऑप्शन येता. तो 2 पेपरांनी टोटल 4 पेपरांनी नोटीस घालची पडटली. कोण क्लेमंट येता जाल्यार तो क्लेमंट येता जाल्यार मागीर तेजे हियरिंगा तेणी क्लेमंट येता तेणी आपले सगळे पुरावे हे करचे पडटले. मागीर तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन एंड डिसिजन्स घेवची पडटली. अशें सगळे करपी हो एक एक्ट जो आमी लँड ग्रॅबिंग केसीस जाल्या पासून मुख्यमंत्र्याचे आमी स्टेटमेंटांतल्यान पळयताले की नो मॅन्स लँड आतां सरकाराच्यो जातल्यो, पण ते वटेन आतां पावलां दिसपाक लागले. एक नवो एक्ट गव्हर्मेंट घेवन येता. प्रमोद, 2 मेजर एक्ट आसात. एक व्हेरिफिकेशन ऑफ टेनंट्स बील. जॉयल बाब, दोन्ही ह्या गजाली कडेन कशें पळयता तुमी? कारण मायनिंगाचे आसता एम्पॅनलमेंट आसा फॉर डम्प हँडलिंग, ती एक गजाल जाली. दुसरी हे 2 कायदे सरकारान, कारण हे लौकीक एकच क्लॅरिफिकेशन, हे ह्या असेंब्लीक येतले, ह्या सेशनाक येतले, कॅबिनेटान पास जाल्यार ते ह्या असेंब्लीत येवपाक जाय. आनी खूब दीस आहा न्हू म्हणून फाटल्या कॅबिनेटाचे एक जे पास जाल्ले फाटल्या कॅबिनेटान ते अजून तेंच्यानी टेबल करूना. सो तेका दीस आहा तशें 7 ऑगस्ट पर्यंत टायम आहा. करेक्ट. मेनली लास्ट विकान येता आनी लास्ट विकान ते एकदम सगळे घालता आनी पास करून घेता. सो हे सगळे जे आतां कॅबिनेटान घेतले म्हणजे ते ह्या सेशनाक येवपाक जाय. सो जॉयल बाबा, दोन्ही हांचे विशीं सांगात. कारण एक व्हेरिफिकेशन ऑफ टेनंट्स बील, ह्या बिलाचे फाटल्यान उद्देश लौकिकान सांगलो. सो आज अशी परिस्थिती आसा की पुलिसेन परत सांगून पुसून
लोक जाय तसो प्रतिसाद दिनात आणि एक व्हेरिफिकेशन करनासतना आपली घरां कोणाकय हाडून दवरतात. तातूंत मदीं ते कांय जाण गुन्यांवकार आसपाक शकतात, कांय जाणांची हिस्ट्री शिटर आसपाक शकतात, कांय जाणांची आनी कसली दुबावीत पार्श्वभूमी आसपाक शकता. आज सरकार कायदोच हाडटा ताजे खातीर. आनी दुसरें, हांव ताका नो मॅन्स लँड म्हणना, तुवें जे लौकीक एक्सप्लेन केलें ते पयल्या ते नो मॅन्स प्रॉपर्टी, सो अशें म्हणचें पडना ताका. या Pramod, it's no man's land or no man's property, whichever way you see it, is a government's move to claim properties which has no inheritance. I mean, where they don't belong to. I mean, it's not inherited to anybody, and they are just lying idle there. So the government is trying to take maybe possession of those lands and maybe take it forward. That is another issue. We'll have to see what are the finer details when the bill is presented. Yes. What is very important, Pramod, is this verification of tenants, is very, very important, and that is an issue which we've been trying to deal with in the last maybe 10 years or so, because the influx of migrants is so huge on Goa that now any kind of evil, any crime or anything happening, immediately the focus is driven towards migrants, towards outsiders. Yeah. And the CM himself was on record on some time back that majority of our crimes are committed by migrants or non-Goans or whatever. Correct. So the point here is basically, if we are trying here, maybe the government is trying here to come to some kind of an arrangement where they have complete control of the people who are residing in Goa. I mean, this is maybe one aspect, but of tenant verification. But there are so many other people who are entering the state and all who are not been accounted for. There is no details of those people. Maybe going forward, government will have to work out some mechanism where they'll have to have some kind of a numeric system or some kind of an identification to track people who are visiting the state. But this definitely is a welcome step. पांडुरंग बाब, ह्या दोन्ही हाजे उद्देश आमकां खबर आहात, पर्पज खबर आसा. ह्या असेंब्ली भितर हे येतले आनी हाजो इम्प्लिमेंटेशन कितली प्रभावीपणान जावपाक शकता, कारण कायदो हाडलो म्हण जालो ना. कारण हे कायदे अशे आसात, दोन्ही कायदे, जे एक तर जो नो मॅन्स प्रॉपर्टी एक्ट म्हणया आमी ताका, आमी नांव सोंपें करया ताजें. सो ते जर पळयलें जाल्यार तो इट हॅज कम आउट ऑफ SIT, लँड ग्रॅबिंग, ह्या सगळे गजालींतल्यान. आनी दुसरो, ताका सोशल फाटभूंय आसा आनी ताका गुन्यांवाची फाटभूंय आसा. हाव आर यू लुकिंग एट बोथ दीज एक्ट्स? हय, म्हाका दिसता आयज जवळ जवळ म्हणजे सामकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोकचे कडेन आसतली. म्हाका जवळ जवळ 8 बिलां आयज म्हत्वाची येवपाची आशिल्ली. तातूंत मुणकार आनी हे जे तुवें लौकिकांचो उल्लेख केला, गोवा एस्चीट, फॉरफ्यूट आनी द बोना वॅकन्टिया बिल म्हणून जे कितें तयार केला हेंच्यांनी, म्हणजे उदाहरणार्थ मालमत्ता घेवन फसवणूक करप, धोकाधडी करप, अशा प्रकारचो तो कायदो. आतां त्या कायद्यान कितें तजवीज केल्या ती पळोवची पडटली. आनी जे आमी आतां फाटल्या 2-3 वर्सांत जे पळयले, म्हणजे जाधव आयोग सुद्दां आयलो चवकशी करपाक, ज्यांच्या प्रॉपर्ट्यो कांय जाणांनी हडप केल्यो म्हणून. सो गोंयांत जशी प्रकरणां घडल्या, जवळ जवळ 130 प्रकरणाच्या आसपास अशी प्रकरणां आसात ज्यांचे कडेन अशें लक्षांत आयलां की तेजे मालक किंवा ओनर जे मुंबय गोंया भायर किंवा फॉरेनाक आसात आनी तेंचे गोंयांतले प्रॉपर्टी कोणी बनावट दस्तावेज करून गव्हर्मेंटाच्या डॉक्युमेंटांनी सुद्दां ते जुने दस्तावेज घुसोवन नांवां हे करून सगळी चेंज करून मालमत्ता हडप केल्ल्यो आसा. अशा लोकांक न्ही खरें म्हळ्यार एक मोठी शिक्षा दिवपाची गरज आहा, म्हणजे जावपाक जायना गोंयांत अश्यो गजाली म्हणून. सो म्हाका दिसता हो जो नवो कायदो हाडला तातूंत नेमके सरकारान कितें म्हटलां तें पळोवचें पडटलें. पूण आमी अशी अपेक्षा तरी किमान धरुया. आतां फक्त सरकारा कडल्यान अपेक्षा दवरपाची वेळ येयला आमचेर की बाबा एक बरी तरतूद हेतून केल्ली आसतली ह्या कायद्यान, जेणे करून हेच्या फुडें कोणाचेच जमनीचेर कोण खंयचे राजकारणी किंवा खंयचे माफिया कोण हे दोळो दवरचे ना, अशी एक तरतूद केली आसतली अशें आमी समजुया. दुसरे जे आसा जे घरांनी म्हणजे आमी रुमाक भाड्याक दवरतात, तांची वळख ही बऱ्या वर्सां पासून ही एक प्रक्रिया सुरू आशिल्ली. पूण ताका पुलीसय काय म्हणजे स्वताहून काय हे कळनात आनी लोकूय स्वताहून म्हायती हाडून पुलिसांक दिनात, अशी परिस्थिती आसा गोंयांतली. सो दर फावटी जेन्ना चॅकींग जाता, म्हणजे चडशे करून म्हापसा, मडगांव, चिंबला ह्या भागांनी चड जाता, जेन्ना चॅकींग जाता तेन्ना 10-10, 20-20 लोक असे मेळटात ज्यांचे कसलेच डॉक्युमेंट ना, म्हणजे कसलेच व्हेरिफिकेशन जावून अशा प्रकारचे लोक मेळटात. आनी तुवें म्हटलं तशें उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे हिस्ट्री शिटर आसत किंवा खंयतरी राज्यान वांटेड आशिल्ले 4-5 राज्यांनी चोरयांच्या हेतून आशिल्ले लोक सुद्दां गोंयांत येवन असल्या हेतून रावतात, तेंचो कोणाक काय थांग पत्तो नासता. सो ताका लागून हेजे खंय तरी एक
स्ट्रिक्ट व्हेरिफिकेशन गरजेचे ना आसा. हाजे पयलीं घडलें न्ही अशें बाकीच्या राज्यांतल्यान पुलीस येवन तांच्या राज्यांतले सारके अट्टल हे तुगेले गुन्यांवकार आसात तांकां हांगच्यान धरून घेवन गेल्यात आणि ते हांगा येवन जिवाचा गोवा करत आशिल्ले. आणि सरकारान एक दोन फावटी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलेले की म्हणजे जे घर मालक अशी माहिती दिनात तांचेरूय कारवाय जातली म्हणून. सो म्हाका दिसता की हातून त्या टेनंटा परस जो कोण भाड्याक रावता ताच्या परस घर मालकाचेर सरकारचो अधीक हे आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता आणि तशें आसतले अशी आमी अपेक्षा बाळगूया. एक गोंयकार म्हणून आमची ती जबाबदारी बी आसपाकूच आज ती जाय. जबाबदारीची जाणीव करून दिवपा खातीर एक कायदो हाडचो पडटा हें आमचें दुर्दैव. सामकें. सो आतां लौकीक दुसरो विशय जो आसा तो खूब इंटरेस्टिंग आसा काल आयिल्लो आनी काल म्हळ्यार रेव्हेन्यूच्यो पुरवणी मागणी आशिल्ल्यो आनीक चर्चा भरपूर जाली. चर्चा अशी जाली की सामकी म्युटेशन भायल्यांची बेगीन जातात गोंयकारांची जायनात. कन्वर्शन सनदांचो इश्यूज आयले आनी बेजिकली अशे दिसपट्टे इश्यू जे गोंयकाराक लागतात. आनी एक गजाल आमकां जशी वर्सां वतात तशी दिसपाक लागल्या की गोंयच्याच ऑफिसांनी गोंयकार अधिकारीच आसतना स्पेशल ट्रिटमेंट जी मेळटा ती भायल्यान आयिल्ल्याक मेळटा. आनी गोंयकारांची म्युटेशन वर्सांनी वर्सां जायनात. गोंयकाराक कन्वर्शन सनद घेवपा खातीर घश्टे काडचे पडटात. आनी जो कोण दिल्ली सावन मुंबय सावन हैदराबाद सावन किंवा उत्तरे सावन किंवा दक्षिणे सावन भारताक म्हणटा हांव येता ताका तर सारके रेड कार्पेट मेळटा. हे जे विशय काल जे डिस्कस जाले ते खरेंच गंभीर विशय. तातूंत भितर खूब जाण अशे करप्शना म्हऱ्यान वताले पण मागीर म्हणटाले की फक्त करप्शन म्हणना पूण हातूंत भितर इनएफिशियन्सी बी आसा म्हणून. सो अशी खूब आर्ग्युमेंट अशे गोल गोल घुंवडावपाचो प्रयत्न बी काल जालो पण इश्यूज सगळे आयले. वॉट वेर द हायलायट्स? बाबुशा कडेन तशी सगळी डिपार्टमेंट तेजी पयली जाल्यार म्हत्वाची रेव्हेन्यू तितून हे सगळे विशय कवर जाता. लेबर डिपार्टमेंट आहा जे वेस्ट मॅनेजमेंट आहा तिनूय डिपार्टमेंट व्हडली डिपार्टमेंट तेजी. कालचो चड फोकस आसलो तो रेव्हेन्यूचेर आसलो आनी लेबर जॉबांच्या विशयाक लागून जे आयज सुद्दां विशय डिस्कस जाल्ले जॉब एम्प्लॉयमेंटाचे ते कालूय येयल्ले. आनी रेव्हेन्यूच्या हितून मेनली आतां ती पुजा शर्मा केस ती बी हायलायट जाली. सगळे आमदार एक ऑफिसर म्हणजे ऑफिसरांचे उलयता आसतना रेव्हेन्यू ऑफिसर ते कशे पिट्टा लोकांक एक कसो हेल्प करता दुसरो कसो पिट्टा म्हणजे ते म्हणटा सगळेच सरसकट वायटा पण एक ऑफिसर इतलो पिट्टा की तो तेजें काम जावचेंच न्हू. आनी एके आमदारान अशें सुद्दां म्हटलें की जे तुजे ते थोडे ऑफिसरां तांकां सस्पेंड बी करपाचें ना तांकां शिक्षाच वेगळी हाडपाक जाय. तेंचे पांय वयर आनी तकली सकयल करून बांदपाक जाय असली शिक्षा केल्या शिवाय इतल्याचेर परिस्थिती पावली आमच्या म्हणजे ते तुका डॉक्युमेंटूच बी तेंगेले फेल करून उडयता आपली पावर यूज करून असल्यो सुद्दां गजाली. आनी एक बरो म्हाका इंटरेस्टिंग विशय दिशिल्लो तो की क्लार्कच सांगता म्हणटा तुमगे डॉक्युमेंटेशन कंप्लीट ना म्हणून. सो क्लार्क कशी तुगे पावरफूल जाल्यात खुबश्या ऑफिसांनी आनी ऑफिसरां म्हऱ्याक तुमची फायल पावचे पयलीं क्लार्कच कसो सांगता. आतां क्लार्काक सुपर डुपर क्लार्क आसतली रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे ऑफिस ते मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर ही सगळीच ऑफिसां जी आहा ती प्रत्येक लोकांक लागता बारीक बारीक कामां खातीर लागता. आनी हीच ऑफिसां आहा ती चड लोकांक लागता. लोक खंयचो तेंची सगळ्यांची कामां ह्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसा कडेन चड संबंद येता आनी थंयच तांकां अशें पिडले वयता. तेजेर बाबुशा तितलो स्ट्रॉंग रिप्लाय आमकां दिसना. तेणी खुबश्यो गजाली सांगल्यो. एके दिसान बी म्युटेशन जाता तेजेर तेणी एक्सप्लेनेशन दिलें अशें जावं येता अश्यो सिच्युएशन आसल्यार तें जावपाक शकता असल्यो बी गजाली जाल्यो. एक्शन घेवपाची एश्युरन्स जाली पण तितलें कॉन्क्रीट अशें कालचो रिप्लायन कॉन्क्रीट अशें कितें आउटकम येतले अशें दिसना. ज्यो वेदना सगळ्यांनी व्यक्त केल्यो त्या वेदनाचेर मलम सुद्दां लावप जालें ना. उपाय काडप सोडून दी. जॉयल बाब रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हो असो जाका प्रचंड पब्लीक इंटरफेस आसा. आतां आमी करप्शनाच्या बाबतींत बी खुबश्यो गजाली उलयतात पण कांय गजाली अश्यो आसतात जे करप्शन तुगेले व्हडले व्हडले मनशां लागता जे व्हडले व्हडले बंगल्यांनी रावतात व्हडली व्हडली गाडी घेवन भोंवतात असल्यांक. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा भितर जेन्ना भानगडी जावपाक लागतात त्यो सामान्य मनशां लागतात. त्यो सामान्य मनशाच्या दिसपट्ट्या जिणेंतली गजाली. कालची हें जें डिस्कशन आयकलें आनी हांव सदां म्हणटा की सरकारी ऑफिसांनी गोंयकारच आसता आनी सरकारी ऑफिसांनी वचपी बी चड गोंयकार आसता आनी गोंयकारच कंप्लेन करता की गोंयकार आपल्या पिट्ट म्हणून. सो ही जी आमची ट्रेजडी आसा आमच्या समाजाचीच ट्रेजडी आसा ताचेर काल बरोच उजवाड पडलो असो दिसलो ना तुमकां? प्रमोद म्हाका दिसता की रेव्हेन्यू मिनिस्टर हॅज नो क्लू ऑफ वॉट इज हॅपनिंग ऑन द ग्राउंड. Or he has every clue.
or he has every clue and he pretends not to have any clue. कित्याक म्हणटा प्रमोद इज पळय काल एक पयलीं एक एलिगेशन आशिल्लें की पूजा शर्माचे केसीन म्युटेशन हॅज हॅपन्ड इन विदिन अ स्पॅन ऑफ 24 hours or 48 hours. That too on a Sunday, I believe. That too on a Sunday. Yeah, Valor. Keep that aside. You know, we are not debating that. बरें. Yesterday he said that it took about 7-8 days for that mutation to happen. That is another aspect of it. Pramod, tell me in normal course, is it humanly possible for a common man to get a mutation done in 8 days or 10 days? हय. Is it humanly possible from the time of submission of an application form to the office of the Mamladar हय. till the time of an issue of a notice? Can it be done in 8 days? Yeah. 8 days जाता जाल्यार कोणूच सांगतलो तुमकां की it is impossible to do it. And so what is the minister saying that it is done in 8 days or 10 days म्हणून? So first of all, he doesn't know that the common man has to wait for at least about 3 months. And 3 months, and he has to personally visit the offices again and again to see that his file is moving. If he wants a shorter cut, there is an alternative via medium where touts are there, which will charge you around 10,000 rupees to get that mutation which is done. And I don't know if the revenue minister is aware of this. Touts are charging 10,000 rupees for themselves. Okay, that is I point think number. there is the rest of the system that follows. Yeah. Second thing is that facilitation center which is run by JEL. How many times is it this center, is it supposed to, help the people to get their documents in time? Is it going to help the people? Are you charging that money for their benefit? You are charging them extra money for their certificates, for their Form 114. But see the number of times the server is down and people have to go back. You know, last time there was a shutdown of around 15 days. People are coming and going back. Yeah. So, are we supposed to elevate those sufferings of people and give them a better service, or is this all this to do something else? I mean, there are so many questions which are raised. There are so much things to do there, and so much time-bound delivery is very important. That is what I think Monsad had assured some time back, about a year back. But it is never has happened on the ground. Yeah. So, what kind of a delivery system are we talking about? Absolutely. Yeah, लोक डिपार्टमेंट अशें आहा रूल कन्वर्जन्सनात ह्यो सगल्यो गजाली येतात. जे TCP जे काम जाता तेजो फुडलो प्रोसेस ह्या डिपार्टमेंटा कडेन आसता. इवन जे सब रजिस्ट्रा कडेन थोडें काम आसता तेजो फुडलो प्रोसेस वा एपिलेट ऑथॉरिटी ही ह्या डिपार्टमेंटा कडेन आसता. पण त्या डायरेक्ट डिपार्टमेंटाचेर कोण तितले मारपाक वचून सो हांगासर मातशें कंट्रोल करचें, ह्यो गजाली हांगासर जाल्यो. हांव येता, ह्या बरो विशय काडलो तुवें, ताजेर येता. पण पांडुरंग बाब, जॉयलान सांगलें की 8 दिसां भितर खंयच्या गोंयकाराचें तुगे म्युटेशन जालें काय म्हणून. म्हाका दिसता ह्या प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान आमी एक अपील करपाक शकतात की अशे जर कोण गोंयकार आसत जांचे 8 दिसां भितर कांयच कोणाच्या हाताक कांय लायनासतना तुगेलें जर म्युटेशन बी जालां जाल्यार, आनी इतली जर एफिशियन्सी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जर आसा जाल्यार तांणी आमकां संपर्क सादचो म्हणून. कितें म्हणटा पांडुरंग बाब, इतली कॉन्फिडन्सान आमी सांगपाक शकता न्ही 8 दिसां भितर फायल घालून जर कोणाचें म्युटेशन जालां तांणी प्लीज आमचे कडेन संपर्क सादचो. एडमिनिस्ट्रेशन कितले प्रभावीपणान काम करता तें दाखोवपाक आमकांय मातशी उमेद येतली म्हणून. प्रमोद, हांव अशें म्हणना की म्हाजे फ्रेंड आहात म्हणून, पूण सरकारी बरेचशे सरकारी अधिकारी फाटले एक 10-20 वर्सान आमी तांकां वळखता. सो म्हाकाय वायट दिसता अशें विधान करतना. पूण सरकारी प्रशासनातलो कारभार हो पैसा फेको आनी तमाशा देखो अशा प्रकारचो आहा. म्हणजे तुवें जर पयशे दिले जाल्यार कितेंय जावं शकता. हांवें एका तलाट्याक फोन केलो जेन्ना पूजा शर्माची केस उगड जाली तेन्ना म्हाका तलाटीन सांगलें की संडे जर सायन जालें आसत जाल्यार कदाचित मामलेदार ते दीस येवन बसलो आसतलो ऑफिसान. आतां तो मामलेदार खऱ्यान जेवन बसलेलो काय स्पेशली ते कशी आयल्लो हेजी चवकशी जावपाक जाय. आनी तेणी खरेंच जर इतलें बरें काम जर केलें आसात, म्हणजे म्हाज्या म्हायती प्रमाण 26 सप्टेंबराक कितें एप्लिकेशन तिणें मूव केल्लें आनी 9 ऑक्टोबराक क्लियर जाला 2023. सो पूण तर जर त्या मामलेदारान इतकें जर बरें काम केल्लें आसत जाल्यार ताचो सत्कार जावपाक जाय. आनी ताका 19 डिसेंबराक तुमी उत्कृश्ट कामगाराचो पुरस्कार दिता अधिकाऱ्यांचो, तो मुख्यमंत्र्यान ताका दिवचो त्या मामलेदाराक जेणे कोणी हें केलां. आनी ताका म्हाका दिसता बार्देसांतलीं कामां सोंपलीं की ताका सत्तरीन, धारबांदोडा थंय धाडपाचें. लोकांची खूब कामां थंय लोकांची खूब कामां पेंडींग आहा, काणकोणां धाडपाचें आनी ते तेज्या कडेन कामां दिवपाची. आनी तेणी ती लोकांक तेजी कशी मदत जातली त्या ऑफिसराची तें पळोवचें पडटलें. आनी काल जे मायकल उलयला ते मायकल सारको उलयला. हांव परत सांगता, म्हाजे फ्रेंडो आहा ऑफिसर, पूण जे कोण काम करिनात पळय
तांकां उलटेच लटकोवचे पडटले. आमी ल्हानपणांत कितें मस्ती केल्यार आमकां आवय बापूय सांगताले की तुका साकाण भरता आनी सगळ्यान मिरसांगाचो धोकटो येता म्हणून सांगताले. सो हे जे काल जे मायकल उलयला पळय, हांव मायकलाचें खरें म्हळ्यार कौतूक करपाक जाय की म्हणजे एक सिटींग MLA करेक्ट. सत्ताधारी रुलिंग पार्टीचो सिटींग MLA हे उलयता. म्हळ्यार परिस्थिती खंय पावल्या म्हणजे हें कळटा परिस्थिती खंय पावल्या ही पळोवपाची आनी बाबुशान मातशें लक्ष घालपाचें हय. की ताच्या डिपार्टमेंटान ही इतकी वायट परिस्थिती येयल्या तेच्याच रुलिंग पार्टीचो आमदार ताका सांगता की काम करना ते मामलेदारांक उलटो लटकाय म्हणून, हय. जाल्यार परिस्थिती खरेंच प्रमोद गंभीर आसा. लौकीक बाब, हांव अशें सांगपाक गेल्लो की हांव सामान्य गोंयकार. मुगेली बाबड्याची इतलीच अपेक्षा आशिल्ली की जशी ते भायल्यान येता तांची कामां जातात आतां 8-15 दिसां भितर, तशी आमचीय जावची म्हणून. सो पांडुरंग बाबान तर ताका एक वेगळोच सारको आयाम दिलो. ताणें सांगलें की जाणी अशी कामां करतात तांचो सत्कार करचो, 19 डिसेंबराक तांकां पदक दिवचें म्हण तुगेले कार्यक्षमते खातीर. मुगेलें एक दुख्ख इतलेंच आसा की ही कार्यक्षमता आमची गोंयकारांच्या बाबतींत दाखयात, नाल्यार गोंयकारांच्याच राज्यां भितर जर आपलीच कामां करून घेवपा खातीर जर घश्टे काडचे पडले आनी कोणाच्या हाताक कितें लायिल्लेंच तुगे काम जाता नाल्यार जायना अशी परिस्थिती भितर आनी अशी चक्रव्युहा भितर जर गोंयकारच सांपडलो आनी ताका सांपडोवपी जर तुगे गोंयकार अधिकारीच उरले जाल्यार आमी कितें करप? आतां तूं सांग म्हाका, मुगे अपेक्षा सारकी काय पांडुरंगाची अपेक्षा सारकी ताका पदक दिवपाची, काय दोनी करया म्हणटा तूं? प्रमोद, हे जेन्ना हे विशय गव्हर्मेंट हितून पयलीं पासून आहा, पण आतां म्हणजे ते चड दिसपाक लागले, लोक उलोवपाक लागले आनी स्वता विधानसभेन रुलिंगाचे आमदार उलोवपाक लागले म्हणजे तेजे सिरियसनेस कळपाक जाय. बारीक बारीक गजाली कालचे डिस्कशनान म्हणजे आमदार उलयताले तितूंतल्यान येयल्यो की एकूच प्रोसिजर, एकट्याक एक कायदो दुसऱ्याक दुसरो कायदो, एकट्याचें काम फास्ट जाता दुसऱ्याचें जायना आनी थोडे प्रोसिजरांतले हें तेणी सांगलें. एक गजाल जर एके डिपार्टमेंटान केली जाल्यार मामलेदार वा तो रेव्हेन्यू ऑफिसर ताका कित्याक पिट्टा. ह्यो गजाली फाटल्या कांय वर्सांनी जेन्ना लक्षांत येयलें तेन्ना एक बरो प्रोसेस करून टायम बाउंड डिलिव्हरीचो एक हें तयार केलो, डॉक्युमेंट तयार केलो आनी टायम बाउंड डिलिव्हरी खातीर रुल्स सेट केले. पण तेजें पालन जाता हें दिसना. इतलें करून जर तें जायना म्हणजे कायद्यान खंय तरी ताका कितले दीस लागतले हे दिल्ले तरी ते फॉलो जायना जाल्यार ताका एकावंटेबिलिटीचो एक क्लॉज लावचो पडटलो, एकावंटेबिलिटी की हें इतले दिसांनी काम जायना जाल्यार ही एक्शन ऑफिसराची आसतली, जाल्यार एक वेळ डिलिव्हरी मेळपाक शकता. जाल्यार जर अशेंच धरलें जाल्यार अकाउंट न्ही एकाउंटेबिलिटी अशें म्हणटा तूं. एकाउंटेबिलिटी अकाउंट न्ही एकाउंटेबिलिटी अशें इतली आतां सामकें बारीकसाणेन आमकां आतां समजावचें पडटलें. नाल्यार कोण समजना कितें म्हणटा पांडुरंग बाब. हय, लोक विसरले काय कितें म्हाका खबर ना, पूण आमच्या एका आत्तो लिडर ना, एका मोठ्या लिडराच्या फॅमिलींतले म्युटेशन अशेंच एके दिसान जाल्लें. हय, लोक घडये विसरले आसतले, हांव बेश्टी याद करून दिता. सो पैसो उलयता फक्त. आनी म्हाका ते एक युरीन 2 म्युटेशनां मेन्शन केली. एक पूजा शर्माचे, पण ताका मागीर क्लॅरिफिकेशन येयलें की 8 दीस लागले आनी दुसरे तेणी मागीर मनोहर पर्रीकाराचे थंय मेन्शन केलें. हांव 8 दीस म्हणना, लौकीक हांव म्हणटा 15 दीस घेया. हय, पण गोंयकारांचे 15 दिसां भितर जावं दी. पण प्रमोद, हांव एकूच म्हणटा की आय डोंट अंडरस्टँड दिस लॉजीक ऑफ 1 डे म्युटेशन, बिकॉज तूं मागीर नोटीस इश्यू करता मामलादार. दॅट नोटीस कायद्यान एक दिसाक कशी जावपाक ना, शकता? ती नोटीस एकदा झाली समज, पांडू म्हणटा तसो तो संडे येवन बसलो आनी कितें केलें, नोटीस इश्यू केली. हय, तितून भितर फॉर्म 114 जे मनीस आसा तांकां तुवें नोटीस सर्व करची पडटा थ्रू notice serve करची पडटा for पोस्ट objections and or suggestions न्ही, हय. रेजिस्टर्ड एडी आनी ती रिटर्न येवन तेज्यो त्यो मागीर रिटर्न एडीच्यो मागीर टाइम फ्रेम आसता न्ही, तूं ऑब्जेक्शन्स रेज करपा खातीर. 17 days is the time frame which is required if this is returned. हय, So खुबश्यो गजाली आसात आनी आय डोंट अंडरस्टँड दिस लॉजीक ऑफ 1 day, 2 days or even 8 days or 10 days. जांची म्युटेशनां 1 दीस 2 दिसां भितर जातात, तो जॉयल सांगतो प्रोसिजर जर आमी लक्षांत घेतलो आनी होच प्रोसिजर ह्या राज्या भितर आतां मेरेन चलता जाल्यार त्यो नो मॅन्स लँड बी आशिल्ले काय कितें की कोणाक ताचो आवय बापूय कोण ना म्हणटकीर कोणाक नोटीस इश्यू करपाची गरजच ना म्हण तें म्युटेशन जालें. अशें आतां हेंय बी आर्ग्युमेंटा काय अर्थ ना हांव घालता त्या, पूण परिस्थिती सद्याक अशी चल्ल्या. आतां अधिकाऱ्यांक उलटे टांगप आनी मिरसांगेचो दुखटो दिवप काय प्रशासन सरळ करप हो इतलो सादो प्रश्न. म्हाका दिसता हाजें उत्तर हें प्रायमरी स्कुलां भितर, हांव नर्सरी म्हणना मातसो वयर वता, प्रायमरी स्कुलां भितर शिकपी भुरग्याक सुद्दां कळटलें की उलटो करून बाबा दुखटो दिनाकात, प्रशासन सरळ करात. हांव इतलेंच सांगता आनी थांबता. लौकीक बाब, जॉयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.